Bagion Francis Xavierचे रेलिकेन बेसांव जी कोण दुयेंत आसात तांकां कुडीची मोलाची ओतम्याची पेकोवणी बरी सावत भलायकी आनी घोटाय मेळच्या जी कोण अभ्यास करूंक फाटीं फुडें सोदतात तांकां देवान मदत करची जांकां फुडलो अभ्यास करूंक जाय तांकां परवानगी आनी परमिशन मेळचें जी कोण बुजवण सोदतात तांकां देवान बुजवण दिवची बर्थडे सेलिब्रेट करतात तांकां देवान आशिर्वादान भरची काजार जातात ओ काजाराचो दीस मनयतात तांकां देवान राखची आनी सांबाळची हेरू तुमच्यो गरजो आसात त्यो मनांत दवरात आनी हो आशिर्वाद आतां आमी घेवया सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर सगळे तुज्या काळजान म्हजेशी परतून याद कित्याक हांव सगळोच भलो आनी कोणवाळो बागेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन त्या शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकणटा आनी सर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन Francis Xavier Wodakura Radis amcia mogan Las nolia Besangal saiba Desaramcia Sabalamka Gopan tuja Besangal saiba Sharar goincha